केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान वीज पुरवणे बाबतीत गोंय राज्य स्वयंपूर्ण करपाची सरकाराची मोख आसा। सोलर लायटीची निर्मिती जावं फुडाराची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीची अंडरग्राउंड केबल घालतले ह्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या सुवाळ्याक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे सयत आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीची अंडरग्राउंड केबल घालपाच्या कामाचेर 9.5 कोटी रुपया खर्च करतले। एमएन भाई शेठ चांगला ना त्या मस्त टेप म्हणजे लायटीक पावरा खातीर बाकीच्या राज्याचेर डिपेंडंट उरपाक जायना। सोलार पावर प्रोजेक्ट हे तुम्ही गावात असलेली पडीक जमीन म्हणजे जिचो कांयच उपयोग जायना, कोमुनादी बेश्टेच पडून आसात, कोमुनादीन ठराव घेवपाची गरज आसा। सोलार लायटी खातीर प्रोजेक्ट दिवपाची गरज आसा। देवस्थानच्यो जमनी आसत जाल्यार देवस्थानांकूय इन्कम जातले। देवस्थानाक तुमकां पयशे इन्वेस्ट करपाची गरज ना, आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड घेतल्या, तेच कॉन्ट्रॅक्टर येवन पयशे इन्वेस्ट करता। देवस्थानाक आनी कोमुनादीक एडिशनल इन्कम जातलो। नाय जाल्यार बाकीच्यो जागा लोक एनक्रोच करूंक मेकळे आहा। ताच्या पेक्षा अशा पद्दतीन देवस्थान कोमुनिदाद हांकां इन्कमूय जनरेट जावपाक शकता। तुमी एक स्टेप फुडें येवपाक जाय, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक थंय कामूय मेळटलें, सोलार लायट जनरेटूय जातली, लोकांक म्हणजे देवस्थान आनी कोमुदाद हाका इन्कमूय मेळटलें। पंचायती सुद्दां आपल्या हेजेर सावथ गोवांतली आमची फाटल्या दिसांनी एक पंचायत तेच्यांनी पूर्णता सोलार गेले, म्हणजे तेच्यांनी हार्डली एमपी लॅटांतल्यान पयशे इन्वेस्ट करून सोलार पावर घातली, ते गेले। पंचायतीन सुद्दां अशा पद्दतीन सोलार पावर घालप आनी तुमी इनिशिएटीव्ह घेवन बाकीचे सगळे कोण कोमुनादीचे बाकीच्या सगळ्या मनशांक फुडें काडून अशा पद्दतीच्या सोलार प्रोजेक्टाक वचपाची गरज आसा। आमी ह्या सगळ्या विशयांतल्यान हांव फक्त वयता आसतना एकूच सांगता, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे अभिनंदन करता, कारण हे पयशे म्हाका फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा गव्हर्मेंट इतले युपीए सरकारांनी 50 वर्सां त्यांनी भारतांत राज्य केलें, पूण केन्नाच असो पयसो आमकां मेळूं ना। आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ आमच्या भारतांत गोवा राज्यात पयले फावट सादारण 289 कोटी रुपया आमी हाडले। आनी इतलेंच न्हय, आतां आमी 1000 कोटीचे प्रपोजल येता त्या डिसेंबराक मूव जाता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता सादारण 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग एसटी लायन ज्यो आसा, एसटी लायन त्यो आमी घालतले। मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, तुमकां सुद्दां याद आसतली 1965 सबंद गोंयांत परिवर्तन जालें आनी त्या वेळार हे एलटी कंडक्टर आनी एसटी कंडक्टर आशिल्ले ते घातिल्ले, आनी तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा आनी सबंद गोंयांत आमी ते एलटी आनी एसटी चेंज जाता। आयज देवीच्या ह्या प्रांगणांत आनी पवित्र अशा ह्या नवरात्री उत्सवाच्या दिसा आमकां गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे माननीय वीज मंत्री यांच्यानी आमकां ही नवरोत्सवाची भेट दिल्या अशें हांव म्हणूंक शकता। आयज तेंच्या प्रयत्नान जे ह्या गांवाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, प्रामुख्यान हांव वीज खात्याचो उल्लेख करता। ह्या वीज खात्यान आमकां जेन्ना आमी ह्या पदाचो पदभार सांबाळ्ळो, आयज पासून जवळ जवळ 50 कोटीची कामां पुराय जायतली आनी आमकां वीज मंत्र्यान एक उतर दिल्लें आसा, एका फायनान्शियल वर्सा 100 कोटीची कामां मय मतदारसंघान आपूण करून दितलो। अशें जर हे जर 2 वर्सां 3 वर्सां जर चालू उरलें जाल्यार मय मतदारसंघातली सगळी विजेची जी प्रॉब्लेमां आहा ती पुराय कंप्लीट जातली अशें आमकां खात्री आसा।